नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी पणजे हांगासर आसा आनी हांगासर आयज कपयाळी कॉम्पिटिशन हे एक वेगळ्या प्रकारचे कॉम्पिटिशन आयज ऑर्गनायज जाला. ह्या कॉम्पिटिशनान माणे तशेंच पांयपुसण्यो अशे वेगवेगळे वस्तू आमकां पळोवपाक मेळटल्यो. शिवलेल्यो हातान शिवलेल्यो वस्तू आमकां पळोवपाक मेळटल्यो. ह्या कॉम्पिटिशनाच्या निमतान बायलांक फुडाकार एक मेळटलो जेणे करून तांकां प्रोत्साहन मेळटलें आपली कला सादर करपाक. पळोवया आमी ह्या कॉम्पिटिशनाक कितें कितें आसा तें. मॅडम, अशा प्रकारचे जेन्ना कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनायज जाता तेन्ना लोकांचो कसो रिस्पॉन्स आसा? हांव अरुणा विष्णू वाघ आणि हे कॉम्पिटिशन आमी आझादी का अमृत महोत्सव हेचो तिसरो कार्यक्रम हो आमच्या ह्या वर्सांतलो आणि ताका आमकां भरभरून प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. आमकां अशें दिसलेलें की आमी गेलो तो कार्यक्रम आसलो तो आमी इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा ते 300 लोकांचे खुर्चीचे हॉल आसा तितूर ऑर्गनायज केल्लो आणि आमी ते हॉलूच बूक केल्लें. पण जसो जसो आमी प्रतिसाद आमकां मेळत गेलो ह्या कार्यक्रमाक आमकां एक 1 मंथाचो अवधी आसलो आणि तेन्ना आमी अनावन्स केल्लें 8 मार्चाचेर. आणि जसो जसो आमकां प्रतिसाद मेळत गेलो तसो तसो आमी मागीर विचार करपाक लागलीं की ही जी 350 400 महिला तेंचे आमकां गोंयच्या कानाकोपऱ्याच्यान सबंद 12 तालुक्यांच्यान आमकां जी पार्टिसिपंट्स येयल्लीं आसा एंट्रीज येयल्ल्यो आसा तांकां खंय हें करपाचें एकोमोडेट करपाचें म्हणून आमी मागीर हो असो आमचो जो पॅसेज आसा कोमलो सर्कल टू आमचे कला अकादमी इतके मेरेन तो आतां भरलेलो आसा आणि तेची व्याप्ती इतके मेरेन आसा. ह्या कॉम्पिटिशनात आतां कितले सद्या पार्टिसिपंट जाल्ले आयचे? ह्या कार्यक्रमाचे पार्टिसिपंट 360 पार्टिसिपेशन येयल्ले आसा. 360 एंट्रीज येयल्ले आसा आणि थोडे जे आसा हेंच्यांनी व्हडली कपयाळी करूंक ना, तेंच्यांनी एलायड कितें करपाक जाता म्हणजे कपयाळ्यांक 360 आणि त्याच्यान एक्स्ट्रा आमकां जे कोणें कांकणां केल्या कोणें कानांची केल्या कोणें बॅग्स केल्या कोणें आनी कोस्टर्स केल्या कोणें डोर मॅट टेबल मॅट अशें कोणें गालीचे केल्या कपयाळे आर्ट अशे वेगवेगळे हेतून आमकां आनी येयल्ले आसा. आयज हे पणजे जाता हेच्या फुडें आनी खंय जावपाचें आसा? हें पणजे जाता हें खाशेलें अशें एकमेव अशें म्हाका दिसता फर्स्ट टायम गोंयच्या 60 वर्साच्या लिबरेशन हिस्ट्रीन हें पयले फावटी कपयाळी आर्ट म्हणटा तें हें जाल्लें आसा. आमच्या धालांच्या गाण्यांनी आमी अशें म्हणटात की जेन्ना आमी सटी मायेची जेन्ना आमी नवदुर्गा मडकयकारांची व्हडवीक गायतात तेन्ना आमी अशें म्हणटात की चोळी शिविली सटी मायेक गे चोळी तेका मोतयां गुंफली हारी गे आणि सटी पावली दोंगरे देशी गे सटीची चोळी पावली दोंगरे देशी गे आमच्या मोतिया लायली हारी गे चोळी शिवली नवदुर्गे माये गे चोळी पावली मडकय देशी गे अशें म्हणून आमची ती गाणी आसा हितून धालांच्या मळांची. आणि तेन्ना पासून चोळी शिवता म्हणजे कपडो स्टिचींग जाता आणि कपडो स्टिचींग जालो म्हणटकूच त्याचो जो कपडो उरता त्या कपड्या पासून ही जी ल्हान ठिगळे गांठ करून ती व्हडलेशे अशे बेडस्प्रेड अशें करता. कित्याक आतां कपडो मुबलक प्रमाणान उपलब्ध आसा आणि तेन्ना कमी प्रमाणान उपलब्ध आसलो तेन्ना इतलो पासून कपडो ती भायर उडयनाशिल्ली आणि त्याचो वापर कसो करपाचो ती करताली. सो ही जी आदीम कला आसा गोंयकाराची आणि कोंकण प्रांतान ही अवेलेबल आसा आणि आमच्या दायजाक आमचे जे कितें कल्चर आसा ते आमचे जे कितें कल्चर आसा आनी आमचे जे दायज आसा आमकां एक कपयाळें आमच्या लग्नाक एक देण्यान घालपाक आमच्या ट्रुसोन आमच्या शिवणीन घालपाक मेळटा. आणि जशें लग्न जालें म्हणटकूच जेन्ना भुरगीं जातात तेन्ना त्या बाळंतिणीक आनी त्या बाळशाक माणे हो प्रकार जो आसा हो तिका गिफ्ट म्हणून येता. होच एक कपयाळ्यांचो सुंदर अशे नैसर्गीक डिझायन जॉमेट्रिकल डिझायन्स करून तो करतात. आणि ही आदीम कला जी आसा ही लिस्टड जावची, ही गुगलान येवची, ही आमच्या लिमका बुक्सान येवची. लिमका बुक्सान येवच्या परस ही पयली गुगलान येवची. गोवा राज्य
हें आसा स्टेट आसा गोवा स्टेट गव्हर्मेंट आसा तशेंच भारत सरकाराचें स्टेट गव्हर्मेंट हँडिक्राफ्ट डिपार्टमेंट तितूर लिस्टड जावन एका कलेची मान्यता मेळची हेच्याच खातीर हें आमी कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केल्लें आसा. फुडलो आमचो जो पावणो आसा तो आमी एका म्हयन्यान घोशीत करतली. ताका आमी ग्रामीण वाठारांतल्या महिलांक एक योग्य ते प्लॅटफॉर्म जेणे करून तेंचे स्टार्टअप जी आमच्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम आसा स्कील डेवलपमेंटाची स्कील तर तेंच्यांनी दाखयलीच आसा तांकांच इल्लें हें करून स्टार्टअप्स आनी मागिल्लें जे स्वयंपूर्ण जो भारत देश आनी स्वयंपूर्ण गोंय जें आसा हें हेतूंतल्यान साकार जातलें अशें म्हाका दिसता कित्याक ही स्कील तेंचे कडेन अवेलेबल आसा. अशा प्रकारचे जेन्ना कार्यक्रम आयोजीत जातात तेन्ना बायलांक फुडाकार मेळपा खातीर कितली मदत? आमी जे अशें म्हाका दिसता की जे अधिकारी आसा गव्हर्मेंटाचे ते अधिकारी त्या डायरेक्शनान आनी योग्य हितूर जर आमचे योग्य ठिकाणी तांकां जर मार्गदर्शन करत जाल्यार तें जावं शकता. म्हाका ह्या आमच्या खाशेल्या कार्यक्रमान आमच्यो ज्यो ब्लॉक कॉर्डिनेटर्स आसा जे आमच्या RDAच्या अंतर्गत जे आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे सेटअप आसा RDAचे तितूंच्यो हांव नांव घेवपाक सोदता. तांचे किरण पर्वतकर मागीर आमचे शिल्पा होन्नावरकर मागीर आमचे वैष्णवी बार्देशे आमचे आनी वैष्णवी परब आनी आमची सत्तरेची एक दिपा ह्यो 4-5 अश्यो म्हाका हें गावल्यो म्हणजे ब्लॉक कॉर्डिनेटर्स गावल्यो. दे हॅव शोन मॅक्झिमम एन्थुझॅझम इन गियरिंग अप द वुमन फोक्स अँड गेटींग दॅम गेटींग दॅट आर्ट फ्रॉम दॅम इम्बायब्ड आनी ते भायर काडपाक आनी तांकां हांगासर पर्यंत हाडपाक. कित्याक जेन्ना थंयच्या थंय कितें बायलां करता पण तांकां पणजे राजधानीन हाडपाक आमकां तांकां भायर काडची पडटा. तेंचे सगळें घरांतलें सांबाळून आयज तेंच्यांनी सगळें रांदप सगळें भुरग्यांक करून दिवन मागीर ती हांगासर येयल्लीं आसा. हांगासरलोय तेंचो जें हें आसा तेंचो येवपा वचपाचो हो ल्हानसो हातभार म्हाज्या दत्तोपंत ठेंगडी नॅशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एड्युकेशनान लायिल्लो आसा. चड न्हू इट्स अ स्मॉल थिंग दॅट वी हॅव डन फॉर देम आनी म्हाका दिसता की गोंय गव्हर्मेंटाचो जर हेका तेंको मेळत जाल्यार वी कॅन डू वंडर्स with the help of all these ladies, those who really want to do something. Thank you, madam. मैडम आज जो कंपटीशन हो रहा है उसमें से कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? रिस्पॉन्स अच्छा है, डिज़ाइंस काफ़ी अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है. मैंने स्टिचेस देखा है क्योंकि मार्क्स हमें स्टिचिंग, कलर कॉम्बिनेशन और डिज़ाइन और ओवरऑल प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन कैसा है उसके बारे में लिखा था. तो एक देखा मैंने पूरा, तो एक में भी अच्छा है, थोड़ा रिपीट्स है बट वेरी गुड. दे आर डिड अ नाइस वन. स्टिचिंग बहुत एक लोग तो मैंने अभी 7 लोगों को चुनने के लिए बोला था, मैंने 8 चुना है. तो 8 लोगों ने भी अच्छा किया है, सभी को अच्छा मार्क्स आया है. स्टिचिंग इज़ वेरी गुड. द थीम ऑफ गोवा फॉर कपियाली ऑल्सो इट्स अ हैंड एम्ब्रॉयडरी पैचवर्क कॉम्बिनेशन. एक लोग तो जूट में बनाया है, जूट क्राफ्ट में भी पैच करके उसको बनाया है और स्ट्रेट हैंड एम्ब्रॉयडरी का ये काम है. इट्स वेरी गुड. उसको क्विल्ट काम भी बोलते हैं, यहाँ गोवा में कपियाली क्राफ्ट बोलते हैं. इट्स वेरी नाइस, ब्यूटीफुली डन. और रिस्पांस अच्छा है, कस्टमर्स बहुत आ रहे हैं क्योंकि मैं मार्क्स देने के लिए जा रहे थे ना. रिस्पांस बहुत अच्छा है. तो दिस इज़ वन. ये अभी सेल को जाने वाले हैं या वो बोल रहे हैं कि डिस्प्ले लगाया है. कोई कस्टमर आके पूछा तो लोगों का किसने आर्टिसन है ना, उन लोगों का मर्ज़ी है, वो बेचे तो बेच सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है. इसके अलावा और किसी कंपटीशन में आपने जज किया है? एक्चुअली मैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ. मुझे अभी रिसेंटली ट्रांसफ़र होकर हैदराबाद से मुझे डाला है. तो मेरा काम है हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करना है. तो टोटल लास्ट ईयर में हम लोगों ने 21 प्रोग्राम्स किया है हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से. 2 डिज़ाइन वर्कशॉप, एक HTTP हैंडीक्राफ्ट टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं, एक झरोका किया है हमने गांधीशिल्प बाज़ार, उसमें ओवरऑल इंडिया का 100 स्टॉल्स हमने क्रिएट किया था. तो दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था कि खर्च करने के लिए आर्टिसन को. DA मिला है, वेज कॉम्पेंसेशन मिला है. डिज़ाइन वर्कशॉप में एक आर्टिसन को 300 मिला है, 7500 फॉर 25 डेज़. 50 डेज़ का HTTP प्रोग्राम क्या है उसमें 300, तो 15,000 हो गया. तो शिरोडा में किया है, सैंगिम में किया है, नॉर्थ गोवा में हमने सैकलिम में टूल किट बांटा है.
और अंजुना में डिज़ाइन वर्कशॉप किया है और 1 डे वर्कशॉप हमने अवेयर किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ डीसी हैंडीक्राफ्ट्स की तरफ से टोटल 21 प्रोग्राम हुआ है और बहुत ही अच्छा तरीके से हुआ है। सभी आर्टिसन को पैसा उनका अकाउंट में मिला है। तो ये एक्चुअली ये अचीवमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का गोवा में। आगे भी हम करेंगे, उसको डबल करेंगे करके प्रपोज़ल है। तो वो आने के बाद हम ज़रूर करेंगे। आर्टिसन को क्या करना है, हमारा ऑफिस आना है। हमारा ऑफिस डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स डॉक्टर वैद्य बिल्डिंग है, 2nd फ्लोर में है। तो आके हमें मिलना है। मैं और मेरा 3 स्टाफ रहेंगे। हम क्या करेंगे, आर्टिसन को डेमो पूछेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मुझे हैंड एम्ब्रॉयडरी आता है, बना के दिखाओ बोलती हूँ, वो थोड़ा बना के दिखाए तो उनको क्या करेंगे हम लोग, एक हमारा ID कार्ड एप्लीकेशन है, उनके साथ आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक ज़ेरॉक्स लगेगा और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा। ये पूरा हम लोग 50, 60, 100 होने के बाद एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, दिल्ली को भेजेंगे। वहाँ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट से वो लोग कार्ड को छपा के बनाएंगे, वहाँ लोग बना के यहाँ देंगे। हम उनको चौपाल रहेगा हमारा, वहाँ हम लोग बांटेंगे, हमारा प्रोग्राम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक लोगों को नहीं मिल रहा है, नहीं आने को नहीं हो रहा, थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम उसको बाय पोस्ट देंगे, बाय हैंड भी देंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। बाद में वहाँ उनको डिज़ाइन वर्कशॉप, टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे हम देते देते उनको क्या करेंगे, बाद में टूल किट बांटेंगे। बाद में उनको मार्केट करने के लिए गांधी शिल्प बाज़ार, एग्जीबिशन, क्राफ्ट बाज़ार लगाएंगे। तो वो अपने आप स्टॉल तो फ्री रहेगा, आके सेल करना है उनको, बस इतना ही है। आमच्या वांगडा सध्या एक पार्टिसिपंट आसा जी ह्या कपयाळी कॉम्पिटिशनान तेणी भाग घेतला. मॅडम तुमचे स्वागत आसा. म्हाका सांग कितें कितें आसा तुमी केला? कप्याळे केला आणि पांय पुसणें केला. कितले दीस लागले करपाक? लागले 10-15 12-13 दीस तरी सारके लागले म्हाका करपाक. आणि अशा प्रकारचे जेन्ना कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज जाता तेन्ना बायलां खातीर जेन्ना प्रोत्साहन मेळटा तेन्ना त्या बद्दल तुमी कितें सांगता? अशें बायलां खातीर प्रोग्राम आसता न्हू, तेन्ना ते सगळ्या बायलांनी फुडें सरून करपाचें. कित्याक हे एकाचें पळोवन दुसरें करता, दुसऱ्याचें पळोवन अशें करता, म्हणून सगळीं बायलां फुडें सरतात. आनी कितें एकामेकाच्या कोणाक जाय पडलें जाल्यार तेंच्यांनी एक हें करपाचें. गरज कोणाक आतां एमर्जन्सी कोणाक जाय, कितें पांय पुसणें म्हण, आनी कितें म्हण, पिलू कवर म्हण, बेडशीट म्हण, जाल्यार कोणाकय दिवपाक मेळटा अशें म्हण. ह्या व्यतिरिक्त आनी तुमी कितें केलां? आमी सगळे शिवण क्लास हांव सगळे ग्लास पेंटींग, एम्ब्रॉयडरी, शिवण क्लास घेतला सगळे. आनी ते एम्ब्रॉयडरीचे क्लास घेतला, सगळे क्लास केले हांवें. आमी हे न्हू 22 दीस जाले करता आसा. आणि कितें कितें आसा तुमचें? कितें माणे केल्या? माणे ना करूंक आमी, सो हे कपयाळी केल्यात, माणे करूं ना. आणि ह्या व्यतिरिक्त आनी तुमी कितें करता? ना आमी ह्या अशें आमी माणे करतात, मागीर क्रोशे ते सगळे करता आमी. पण हें आतां आमकां कॉम्पिटिशन आसलेलें न्ही, कारणान हें आमी केलां. नाल्यार आमी करतात तशें सगळे. कपयाळी करतात, मागीर माणे करतात, ते क्रोशे करतात, सगळे करतात अशें. अशा प्रकारचे जेन्ना कार्यक्रम आयोजन जातात तेन्ना बायलांक प्रोत्साहन मेळटा, तेन्ना बायलां फुडें येतात, त्या बद्दल तुमी कितें सांगता? ह्या बद्दल हें असल्या कारणान आमकां जी आसा न्ही कला, ती ह्या बाबतीन ती फुडें येता न्हू, आनी आमकां कितें तरी करपाक मेळटा. नाजाल्यार आमी फुडें सरना न्ही. हेज्यान निमतान आमी हें केलें न्हू, आनी आमी कित्याक फुडें सरली, आनी फुडें सरूं जाता, आनी आमी घरान बी हेल्प जावं शकता आमकां न्ही. हें करून आमी कितें तरी सेल करून आमकां घरान बी फायदो जावं शकता. सकाळी कितल्यांक येयली तुमी हांगा? आमी सकाळी आमी घरांतल्यान भायर सरली 8 भायर सरल्यात सकाळच्यान. हांगा येयली 9 पावले आमी. मॅडम तुम्ही कितले दीस जाले करताले? ह्यो कोरो आनी पोपयाय म्हणल्यार म्हाका दिसता एक 15 दीस तरी जाले. म्हणजे आमी रावन अशें करतालो, घरांतलें काम जालें काय मागीर करप आसलें. ओके. आणि हेच्या व्यतिरिक्त आनी कितें करता तुमी? आमी हें केलां, कोपयाळी केलां, आनी केलो मल्टीपर्पज होल्डर कितें तें आसा. आणि ही तुमी भुरगेपणांतल्यान कोणा कडल्यान शिकली? एक्चुली गोजडी बिजडी करप हें म्हज्या आजये कडल्यान शिकलां. ते ल्हान आसतना ते करतालें, आमकां सुयो घालून दी आनी हें घालून दी म्हणलें ते आमी तेन्ना बारीक नोटीस करप आसलें. बाकीचे कोपयाय बी अशें तितलें करिनासलीं, ल्हान ल्हान बी अशें करतालीं, पूण व्हडलें अशें करिनासलीं.
क्लासीस बी घेतलेले तुम्ही? ना क्लासीस घेवंक नाय हांवें बेश्टे अशें पळोवनूच घेवन म्हणजे धाकटे धाकटे माणी आसता ते पळोवनूच केला. आणि जेन्ना अशा प्रकारचे जेन्ना कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज जाता तेन्ना तुमकां कितें दिसता की बायलां खातीर कितली मदत जाता? खूब मदत जाता खूब. म्हणजे घरान बसून तरी कितें तरी इनकम जोडपाक मेळटा कशें आनी आपलें सेल्फ रिस्पेक्टूय मेळटा तुका आनी आपूण कितें तरी एक करूंक शकता अशें दिसता म्हाका. थँक्यू. आमच्या वांगडा आसा समिता नायक जी हांगासरले कपियाली आर्ट कॉम्पिटिशन जे सद्या चालू आसा तेजी जज आसा. मॅडम म्हाका सांगा हांगासर कितले कॉम्पिटिशनाक सद्या येयल्यात कॉम्पिटिटर्स कितले येयल्यात? सद्या 300 अबाव आसा. 300 आनी गोंयांतल्यान खंयच्या खंयच्या पार्टांतल्यान येयल्यात? हे साश्टीच्यान येयल्या, तिसवाडीच्यान येयल्या, दुसरे पयल्यान हांगा साश्टी, तिसवाडी आनी हे आमचे बार्देशांतले सगळे. ओके. हांगासर एज लिमीट बी कितें अशें? एज कितले चलता 90 पासून 80 अबाव आनी 15 सकयल. अजून मेरेन तुमकां कसले कसले वेगवेगळे प्रकारचे हांगासर पळोवपाक मेळ्ळे? हांगा कॉम्पिटिशन सगळे तरेची लोकांनी केल्ली आसा. जी पळय कोप्याळ्याक आर्ट आसा तितली केल्ली आसा. तेन्ना आमी मार्क्स वचून दिवंक इतली कन्फ्यूज जाल्या. ते सगळ्यांचे आर्ट बरें आसा. जेन्ना अशा प्रकारचे कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज जाता तेन्ना तुमकां कितें दिसता की वुमन एम्पावरमेंट चड म्हणजे दिसून येता अशें तुमकां वाटता? हय, आतां हेज्यान फुडें तर आनी हें कितें जालें हेज्याहून चड जातली. आनी आतां ही पयलेंच हें जालां हें कॉम्पिटिशन. आतां हेज्यान फुडें चड जातलें आनी बरो आमकां प्रतिसाद मेळटलो अशें दिसता आमकां.